सर्वप्रथम जावन मितबेल आमगेलो आराध्य देव जावन आशिल्लो श्रीरामचंद्राक नमन करून तशींची आमगेल्या समाजाचे गुरुवर्यांक नमन करून आमी एक आमगेले मितबेला जेवता आसले सभागृहाचे विशयारी संक्षिप्त रुपारी आमगेल्या समाज बांधवांक तिळसुका तशींची ह्याच म्हयन्यांतू उद्घाटनाचे तारीख निगदी जाल्लो आसा 28 आनी 29 30 मे 1 28क गोकर्ण मठाधीशाचे विद्याधीश स्वामीजी श्रीमद विद्याधीश स्वामीजी आमगेले मितबेल पेंटाक 6:30 गंटेक संजेरी आगमन जावचें आसा. त्या संदर्भारी पुरप्रवेशा संदर्भारी आमी शोभा यात्रे दवरलेलो आसा. त्या शोभा यात्रेक सर्व आमगेले मंडळीचे बंधू बांधव तशीच देवस्थानाचे सगळ्यांचे आमगेले समाजा संबंध पडले जणांनी येवन भागी जावका आनी आमगेले त्या कार्यक्रमू चंद जाव तशी तुमगेले सहभागित्व जावका म्हूण सांगून हांव आडळित मंडळीचे अध्यक्ष जावन गिरीधर नायक तुमगेले सगळ्या लागीं विनंती करता आसा. तितले मात्र न्ही 29 जावचे लक्ष्मी नारायण हृदय हवन तशींची सांजेर जावचे आमगेले बंडी उत्सव आनी 30 तारीखे जावचे चंडिका हवन आनी 1 तारीखेक शतकलशाभिषेक विशेष रुपारी स्वामेले उपस्थिती जावचे आसा. आमगेले गांव सावन मितबेल ताजे विशयारी आमगेलेची आडळित मंडळीचे सदस्य जावन आशिल्ले रमेश नायक ह्या विशयार तुमकां माहिती दिता ती. जय श्रीराम. मितबेल मुडबिरे देखून एक 7 किलोमीटर लगे आसचे एक सानू गांव सान ज्यान जाल्यार आमगेले एक ध्येय कसं म्हळ्यार आमगेले देव व्हड. त्या निमती आमी फुडें देखून श्रीरामचंद्राक नमगून आयलेले भक्त हांगाचे आमगेले मलगड्यान 1960 इसवींतू जनाल्यांत एक दैविक भावन येवका आनी म्हणलेले एक उद्देशा खातीर एक राम भजना मंडळी म्हणून एक प्रारंभ केली. त्या टायमार आमगेले गांवांतू ताका कितें भजन करचें जागो आनी कसलें नाशिल्लें जाल्यार जनाक एक भजन म्हणलें जावका जनाले देवाल बगे एक भावन येवका म्हणले खातीर आमगेल्या मलगड्यान कश्ट जावो सूख जावो तांणी एक भजना मंडळी प्रारंभ केले 1960 इसवींतू. ती भजना मंडळी तशींची घरकडे केलो जनाल घरकडे केलो जनाल अंगडी कुडांत पुरा भजना मंडळी जावन तशी चलता आशिल्ली. एक कट्टड म्हूण नाशिल्लें जाल्यार देवाल दय स्वाम्याल आशिर्वाद आनी समस्त आमगेले भक्तादिदय तनुमनधन सहकारा निमती 1972 इसवींतू मंदिर भव्य दिव्य एक मंदिर आमकां सृश्टी जाल्लें. ताजे उद्घाटने आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य सुधींद्र तीर्थ स्वामीजी हांणी केल्लेलें आसा. तशींची ताजे मुखार ताजे नंतर मंदिरांतू अनेक धार्मीक कार्यक्रम अभिवृद्धी कार्यक्रम निरंतर जाता आशिल्लें. तशींची 1997 इसवींतू मंदिरा लागीं एक आमचे एक सभागृह जावका म्हळ्यार कसलो कार्यक्रम मंदिर जावो आमगेले समाज जावो आमगेले इन्नितरा समाजा खातीर एक समाज भवन जावका म्हळ्यार एक उद्देशा खातीर त्या टायमार 1997 इसवींतू एक सादारण एक हॉड म्हळ्यार म्हणजे त्या टायमार एक हॉड जाल्लें एक सभागृह निर्माण केल्लें. ताजें उद्घाटने आमगेले परमपूज्य गुरुवर्य जावन आशिल्ल्या विद्याधिराज तीर्थ स्वामीजी गोकर्ण पर्तगाळी मठाधीशान हांणी तांगेले उद्घाटन केलेलें आसा. ह्या सभागृह आमी 2020 वर्स प्रारंभ केलें. इता म्हळ्यार 2022 इसवींतू आमगेले गोल्डन जुबली स्वर्ण महोत्सव आचरण करता आसत. ह्या संदर्भार आमी आमगेल्या सभागृह निर्माण जावका म्हणून आमी त्या टायमारीची आलोचन केलेलें आसा.
जाल्यार हेजी मध्यंतू करोना आनी असल अडचणी आयल्या निमती आमगेलें काम हें सराक जावन जेवचें ಸ್ವಲ್ಪ कश्ट जाल्या जाल्यार आमी आमगेलें साधन सोडणी कित्याक म्हळ्यार आमकां एक अछल निश्ट आशिल्ली कसा म्हळ्यार देवाल दय आनी स्वाम्याले आमकां आशिर्वाद सदां मेळटा म्हूण सांगून एक आमकां अटल विश्वास आशिल्लो आमी त्या कार्यक्रमाक मुंदरसून गेल्याची आमगेले प्रारंभारी आमगेले ते हॉलाचे आमी एक एस्टिमेशन घालून घेतिल्लें 2,40,40,00,000 म्हण एक आमी एस्टिमेशन घालून आशिल्लें सर त्या टायमार आमकां ते तितलें करूंक कश्ट जाता म्हण लेखिल्लें जाल्यार एक केल्ली नंतर सुसज्जित मंदिर केलें मात्र ताजे उपयोग सगळे जाण मेळचे साध्य सर कित्याक म्हळ्यार आज काल केलाव पेंटा जाल्यार एक केलाव मंदिरांत केलाव तरे रिस्ट्रिक्शन्स आसता होम करूं नज हें करूं नज म्हणून जाल्यार आमगेल्या मंदिरांतू आमी तितले सभागृहांतू तितले वेवस्था केल्या कसं म्हळ्यार खंयच्यो कार्यक्रमांतूय आमी मंदिरांतू सभा कार्यक्रम जावो वर्डिके जावो मुंजी जावो षट्टी शांती जावो होमा कार्यक्रम जावो खंयचें काम केल्यार आमगेल्या त्या मंदिरांतू ताका सवलत आसपा म्हण केल्या उद्देशा खातीर सुसज्जीत सर्व तरी आमकां उपयोग जावं तशें एक मंदिर निर्माण करता म्हणून ताजे खातीर आमी हात घाल्लो जाल्यार कारणांतर जाल्लें कसं म्हळ्यार आमकां ಸ್ವಲ್ಪ तुडवाचे ಸ್ವಲ್ಪ अडचणी येवचे स्टार्ट जालें जाल्यार 2,40,40,00,000 आमगेलें ओरिजिनल प्लॅन आसल्यार आत्ता प्रकार आतां आमी 3,20,00,000 जायत म्हूण सांगून आमकां एक आतां आमगेल्या इंजिनियरान सांगिल्लें आसा त्या निमती आमकां आनीक एक आमगेलें हें काम पूर्ण जावंक जाल्यार आनीक एक सादारण एक 60,00,000 रुपया जावंक म्हूण सांगून आमगेल्या इंजिनियरींग एस्टिमेशन घाल्लेलें आसा त्या निमती हांव आमगेले सर्व आमगेले भक्तादी लागीं आमगेले सभा आमगेले समाजाचे समस्त धानीक हांव अनेक वेळे आमगेले श्रीराम मंदिर ट्रस्टात मुखांतर एक अपील करता कसं म्हणून सांगल्यार आमगेले हे कार्यक्रम आमगेले सर्व रितीर जावची तकीत तुमी तनु मन धन सहकार करून हें आमगेलें परा 28 भितर 28 उद्घाटन जावचें हे सभा कार्यक्रमाक तुमी आनीकय आमकां तनु मन धन सहकार दिवन ह्या कार्यक्रम चंदाय जावचेक तुमगेले सहकार हांव अनेक वेळे निमित्त आसा जय श्रीराम आनी एक विशय कसो म्हळ्यार आमगेल्या गांवतल्यांक एक बारी आश आशिल्ली स्वाम्याले मोक्कम जेव तसल वेवस्था करता म्हणजे एक बारी एक आश आमी ह्या सभागृह करतनाची ताका तकीत एक प्लॅन करून स्वाम्याक देव स्वाम्याल देव मठा देव दवर तसल वेवस्था आनी स्वाम्याले शयना रूम भिक्षा रूम ह्या पुराय आमी सुसज्जीत जावन आमकां जावत मट्टाक केला चंद रितीरी त्या प्रत्येक मंडळीच्यान आमगेले ते फुडें येवन पळोवन तांणी ते प्लॅन तुमगे लाय जाला म्हूण सांगून आमकां एक फाटीक अशें मारून एक तांणी एक सांगिल्लें आसा म्हळ्यार एक बेंबल तांगेले बाद लाय जाला तुमी बाद प्रयत्न तुमगेले लाय जाला देव बरें करो म्हूण सांगून गेलेलें आसा त्याच्यान म्हाका सांगूंक बार खोशी जाता आसा तें तुमी येवन पळोवका कशी जाला कशी केलां आमी बेलकाराचें म्हूण सांगून तें देव दवरचे एक स्वाम्याल देव दवरचे आनी सयना रूम प्रत्येक विशय आनी अनेक विशय कसो म्हळ्यार वडीके टायमार संदर्भार चेल्लेकाराक आनी चेल्लेकाराक 2 रूम आमी केलां कसले एक बाद घेवचे म्हण आमी केला कडेन हांव पळयलां चेल्ल्यान ड्रेस चेंज करून वचचे किचनांत असल पुरो परिस्थिती आशिल्ली केला कडेन मात्र हांव सांगचें तर तिसरो प्रॉब्लम जावचे म्हणून आमी तक्क मट्टाक सादारण मट्टाक आमी चंदू करून सान व्हड म्हूण न्ही सान रितीर केला 2 रूम आनी रूम्स एक आयला वर्डीक म्हणजे एक आनी तें राबुका जाल्यार तांचे रूम्स एक 8 रूम आसा हांव अशें म्हणा की ते हाय फाय आसा म्हूण सांगून बट तोंदर ना लायक आसा आमी आमकां साध्य म्हणटा रूम्स आनी केलां थंय भायर वचून तांणी हॉटला रूम आनी करता म्हूण कसले अगत्य ना थंय आस वेवस्था केलां तशें हांव दय करून पर येवन सगळे पळयात आनी मुखारसून तुमगेले कडेन प्रोग्राम्सान जावं जाल्यार ते करयत तशें हांव आमकां मितबेलकाराक तुमी सर्वांनी सहकार करता म्हूण सांगून अध्यक्ष स्थान जेवन आशिल्लें हांव गिरीधर नायक तुमगे लागीं मागता तशींच 2010 इस्वींतू आमगेले मंदिराचे पुनर्प्रतिश्ठा कार्यक्रम आमी दवरून गेले आसा म्हळ्यार त्या टायमार आमगेले मंदिराक गोपुर निर्माण आनी मंदिराचे पूर्ण कार्यक्रम करून ताजे 2010 इस्वींतू ताजे पुनर्निर्माणा कार्य जावन आमगेले परमपूज्य गुरुवर जावन आशिल्ले संयमेंद्र तीर्थ स्वामीजी हांणी ताजे उद्घाटन केलेलें आसा तशींच आनी आमगेल्या गांवांतू एक विशेश कसो म्हूण सांगल्यार
आमगेले मंदिर जाल्यार हांगा उत्सव आसा म्हळ्यार आमगेले गोपाल कृष्ण मूर्ती आमगेले मंदिर श्रीरामचंद्र मंदिर जाल्यार हांगा गोपाल कृष्ण देवालय एक अस्तित्व आसा इता म्हळ्यार हाजी एक संक्षिप्त जावन सांगचे जाल्यार 1971 इस्वींतू आमी उल्लालांतू भजने करूं वतना थंय एक दर्शन जाता आशिल्लें त्या दर्शन जाताना आमी ते भजन केले नंतर ते देवालय महिम की कसं की म्हणत ना थंय एक आमकां गोपाल कृष्ण मूर्ती देवालय मूर्ती आमगेले गांवचे जावन आशिल्लो दिवंगत पुरुषोत्तम नायक हांगेले माथ्यार दवरनो ह्या मूर्ती तुमी व्हरून दवराची तुमगेले गांव नंदगोकुल करून दिता म्हणून एक अभय दिलेलें आसा तशींची ते अभय प्रकार चल्ले म्हणून आमकां दिसता आसा इता म्हळ्यार तेन्ना तांणी सांगिल्लें कसं म्हळ्यार दर्शनारी तुमगेले हे व्हरून दवरलेले खातीर तुमगेले गांव नंदगोकुल करून दिता म्हणून सांगिल्लें अशें आसा तशींची ताजे नंतर गोपूर बांदून दिता म्हणून सांगिल्लें एक अभय जाल्लें आसा तशींची तेच प्रकार आमगेल्या गांवांत गोपूर जाल्लें नंदगोकुल म्हण कितें जाल्लें आमगेले समस्त बांधव हाजी निमती अबीर जाल्लें म्हूण सांगूक आमकां मस्त संतोश जाता आसा आत्ताचे आमगेले मुखारचे कार्यक्रमा ಬಗ್ಗೆ आमगेले अध्यक्ष जावन आशिल्ले गिरिधर नायक हांणी सांगिल्लें आसा आनीक हाजे विवरण तांणी दिवका म्हूण सांगून हांव तांगेले विनंती करून घेता आमगेल्या गांवचे विशयार आनी मंडळ कशी जाल्ले आनी खंयचे रितीन मंदिर बेळवणीक जाल्ले म्हूण सांगून ह्या विशयार रमेश नायकान सांगिल्लें आसा आमकां स्वाम्यालो आशिर्वाद भरपूर मेळ्ळलो आसा तशींची देवालो आशिर्वाद मेळ्ळा निमती आज एक उल्लाळांतू खंयचे रितीन सांगलां की नंदगोकुल दत्ता म्हूण सांगिल्लें एक वाक्य त्या वाक्या प्रकार सत्य जालो तशी त्या की आजेरी आमकां आतां सान गांव जाल्यार भारी कश्ट पळयतना सगळें सांगता आसता कसं म्हणटा ह्या गांवांत 15 घरां आशिल्ले कडेन तुमी ह्या टायपार सभागृह केलेलो आसा जावन हें मिराकल म्हूण सांगतात बाकीचे सांगता आसत ते आयकतना आमकां संतोश जाता या देवा आमी देवालयाक आनी गुरुवर्याला आनी आशिर्वादा निमती हें जत विना आमगेले निमती साध्य ना हें तशें जावन सगळे गांवतल्यांक हांव एक प्रार्थना विनम्र प्रार्थना करून सांगचे कशें म्हळ्यार येवचे खंयचे खंयचे डेट सांगला की त्या डेटा दिस सर्वांनी येवन आमकां सहकार करका आमगेलो टू मेळ आमकां बेंबल करका आनी प्रोग्रामाक यशस्वी जावचे तुमी सहकार जावका म्हणून तुमगेले प्रार्थना करता सर्व मंडळीचे सर्व देवस्थानाच्यांक हांव सारस्वत संबंध पडले देवस्थान जेव मंडळी येवन आमकां सहकार करता तशींची 28 दिवस जावता आसले शोभा यात्रेक प्रत्येक भजना मंडळीच्यान येवन त्या शोभा यात्रे वरवीं भजन सांगून गुरुवर्यांक आमी चंद रितीरी आमगेले मंदिर आपोवन हाडून त्या कार्यक्रम चंद करका म्हूण सांगून आमगेले एक आशा त्या आशा परिपूर्ण जावपाक जाल्यार तुमगेलो सहकार जावका तशींची सर्व देवालय स्वाम्यालय आशिर्वाद जावका तशें तुमगेलो विनम्र आपस आमी विनंती करता आसा तुमी येवका म्हूण सांगून तशें जावन ह्या येवचे कार्यक्रमाक येवन आमकां सहकार करात हांव हें आव्हान तुमकां मिडिया मुखांतर दिता आसा आनी हें आतां आज आमकां हें अवकाश दिलेलो आशिल्ले यूथ ऑफ GSB नरेश शेने तांकां हांव अनंत अनंत धन्यवाद सांगता जय श्रीराम जय श्रीराम